कशें चल्लां आतां पर्यंत संदीप बाब इलेक्शन? लोकां मदीं जो मूड आसा तो एक खंय तरी एक ट्रेडिशनल पार्टी ज्यो आसा ज्यो स्वार्थाचें राजकारण जे म्हणजे लोकच्या अगेन्स्ट वचून जें राजकारण चल्लां तेजे अगेन्स्ट एक चीड आसा लोकां मदीं आनी ती ह्या वोटिंगांतल्यान डेफिनेटली दिसतली. म्हाका दिसता की हो एक चान्स आसा लोकांक ती चीड व्यक्त करपाक आनी ह्या चीड जेन्ना व्यक्त करतकीर जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना म्हाका दिसता ह्या पार्टीनी खंय तरी आपलें राजकारण बदलपाक जाय. कारण आमी जे आसात आमी खंय तरी सिस्टम बदलपाक आयला. हें राजकारण ज्या तरेचें चल्लां तें बदलपाक आयलां. तें राजकारण जर बदललें जाल्यार हे लोक उरतले. कित्याक बदल हो नैसर्गीक, बदल हो नेसेसरी. बदल जाल्या शिवाय संवसारान कंटिन्यू आपूण जगपाक शकना. म्हणून बदलप इम्पॉर्टंट. लोकांनी जो बदल घडोवपा खातीर प्रयत्न केल्लो आसा तांच्या बद्दल तांकां सगळ्यांक अभिनंदन. दुसरी गजाल म्हणल्यार कोरोनाची महामारी चालू आसा अजुनूय. त्या भंयान बी मतदान कमी जावपाची शक्यता अशी दिसता तुमकां? ना, म्हाका दिसना. लोक आपले प्रॉपर केअर घेवन जितले हें घेवपाक मेजर्स घेवपाक जाय कोविडा अगेन्स्ट ते सगळे घेवन लोक स्लोली हें वोटींग लास्ट टायम जितलें जाल्लें तितलेंच जातलें. कसो आसा मूड लोकांचो आतां पर्यंत इलेक्शनाक? सध्या आतां इलेक्शनां आमी पळोवंक गेल्यार झेडपी इलेक्शनाचें कंडिशन सध्या तरी आमची काँग्रेस पक्षाची बरें आसा. आयज लोकांक आमी सांगपाची गरज सुद्दां अशी पडना. आयज लोक जावन आमकां सांगताय की काँग्रेस पक्ष हे आमी तुमचे बरोबर आसाय आनी आमची तुमकां सामकी बरी करून वोटींग जातली. आनी आपूण जावन लोकांक सांगताय म्हणून की काँग्रेस पक्षा मारा हे लोकां कडच्यान आमकां आयकुपाक मेळटा. आनी आयज हे आमकां प्रचार करपाक पडना म्हणल्यार कारण कितें, आयज ज्या भशेन BJP गव्हर्मेंट लोकांक कशें करून फटयला, जे म्हारगाई लॉकडावनाच्या टायमार लोकांक कशें फटोवन कोणा हेल्प केलें ना काय केलें ना त्या हेज कारणा खातीर आयज लोक सगळे बेजारले आतां BJPचेर आनी तेजे आमी फूल फायदो घेतलो आनी आमची बरे भशेन वोटींग जातली आनी आमी बरे भशेन दोनूय सीटी निवडून काडपाची तयार चालू आसा. लोकांलो हें कशें आसा? लोक येता मतदानाक? लोक येयला म्हणटाना आयज भायर सरला? हय आमचे भरपूर लोक येयला. भायर सरला न्हू? घान गेलो लोक घरात हां घरात घान गेलो अर्द न्हू येवचा आहा येता तयार करता. सगळे लोक भायर सरतले दिसता तुका? बरें म्हाका कितले सुमार जाले आतां? सध्या आता 2:45 जाला. आतां जाल्यार असेल आता 4-5 लोक हांवे तरी असले ते 5 लोक. हय म्हणटकीर ह्या खेपे वेगळेपण अशें कितें मतदानाक? वेगळे पण कशें सांगू सध्या आतां ऑपोजिशन तशें कोणूच ना न्ही, सगळे एक सायडीन आसा. तशें म्हणना ह्या खेपे कोरोना महामारी जी आसा, कोरोनाचो हें आसा आनी अशे वेळाचेर इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा. हय लोकांक मास्क बांदून येवची पडटा? हय बांदून पडटाच न्ही. आपली सेफ्टी खातीर बांदपाक जाय न्ही. लोक भायर सरला दिसता तुका मॅक्झिमम? भायर सरला भायर सरला. सांज मेरेन वोटींग बरें जातलें जातली. जे कोण पयले आसा पळय येवन गेले वोटींग करून गेले. आतां कोण भायर सरले आसा पळय हळू येतला ना. ना पॉलिटिकल लिडरांनी एनफोर्स करून लोकांक भायर काडचें पडटा काय लोक स्वखुशीन येता? कशें येता. स्वखुशीन येता. हय मातसो विधानसभेक वा MP इलेक्शनाक जशी जातालो तशी उत्साह लोकां मदीं आसता कितें? ना त्या इलेक्शन कशें आसा त्या इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट आसा पळय ते भायर सरता म्हणजे ते लोकांक काडपाक जाता. ह्या इलेक्शन कशें तुका कोण व्हडलें फोर्स करपाक वता न्ही, आपल्या कशें येवपाचें. तरी पूण हो जो एरिया जी आसा ती ST कम्युनिटीची एरिया चडान चड आसा हय आनी अशे वेळाचेर चडान चड जे अन्नदाता लोक जे आसा ते शेतांक वचपाचे उरतात ते लोक आयज भायर सरले काय घेत तशे भायर सरले? भायर सरला आतां लोक सगळे फ्री जाल्ले आसा न्ही, सगळे शेतां बी शेता कामांतले free जाल्ले. भायर आतां हय आतां काजू लागपाक टायम आसा अजून, टायम आसा काजू लागपाक. पैंगीण पंचायतींतल्या मार्ले तिरवा ह्या वॉर्डांत गेल्या लोकसभेच्या इलेक्शनात तिणें बहिष्कार घातलेलो. तेंची कितलींशीं वर्सां डिमांड आशिल्ली की ते रस्तो जावचो, पूण ताचेर प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळार तांकां फक्त आश्वासनां मेळटालीं राजकीय फुडाऱ्यां कडल्यान. रस्तो जायनाशिल्ले. तांकां वचपाक कच्चो रस्तो आसा. ते जवळ जवळ 16 घरां आसात आनी 210 मतदार आसात. सो ह्या पावटी काणकोणचे आमदार कांय दिसां पयलीं काणकोणच्या आमदारान तांकां फॉरेस्टाचें जें ऑब्जेक्शन आशिल्लें तो रस्तो करपाक त्या फॉरेस्टाची ऑब्जेक्शन क्लियर म्हणून सर्टिफिकेट हाडून दिली. सो तेणी ZP इलेक्शनाक बहिष्कार घालपाचो विचार रद्द केला आनी ह्या पावटी इलेक्शन केलें. RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार.